शेतकऱ्यांक जापो दिवपाक भियाता गोवा डेअरीचो बोर्ड. शेतकऱ्यांचो आरोप. बोर्ड करचो बरखास्त. दूध सोसायटीच्या प्रतिनिधीचे मागणे. एका दिसा भारतांतल्यो कोविड-19 केशी पावल्यो 18,732. फाटल्या 24 वरांत 279 जाणांक आयलें मरण. 21,430 जाणांचे वाटयल्यात जीव. सोमारच्यान 4 राज्यांनी ड्राय वॅक्सिनेशन. योकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. गोवा डेअरीक कितले लुकसाण कितलो फायदो जाला हांच्यो जापो तांचे कडेन ना. गोवा डेअरी बोर्डात अनागोंदी चल्ल्या. देखीक सहकार निबंधकान हो बोर्ड बेगोबेग बरखास्त करचो गोवा डेअरीच्या शेतकारांनी मागला. पळयात तांचें म्हणणें. गोवा डेअरी बोर्डाची आयतारा आमसभा जावपाची आसली, पण कसलेंच कारण दिनासतना ती रद्द केल्ल्यान दूध शेतकार खुबळ्यात. तेंचें म्हणणें बेकायदेशीरपणान ही बसका रद्द केल्या. डेअरीत बेकायदेशीर वेव्हार चल्ल्यात, तांच्यो जापो दिवच्यो पडटल्यो म्हण ही बसका फुडें धुकल्ल्या असो आरोप करत हो बोर्डच बरखास्त करचो अशें शेतकारांनी मागला. पळयात. आज जी जनरल बॉडी दवरलेली ही जनरल बॉडी ही काही कारण न दिता ही पोस्टपोन केली. ताका कायद्यान खंयच प्रोविजन ना की ती कॅन्सल करपाक जाय किंवा पोस्टपोन करपाक जाय. की आमी तांकां क्वेशनर धाडल्यात, म्हणजे प्रत्येक सोसायटीन तांकां क्वेशनर धाडल्यात. ते क्वेशनराची आन्सरां दिवपा खातीर तांचे कडेन खंयच उत्तरां ना, म्हणून ही जनरल बॉडी तांणी पोस्टपोन केल्या. दुसरी गोष्ट, 11 तारखेक कोर्टाची केस आसा, म्हणजे ती जर कोर्टाची केस जर फायनल जाली आसत जाल्यार आपल्या तकले वयलें सगळें बर्डन कमी जालें आनी आशिल्लें तशें ह्या दूधकारांच्या तकलेर तें गेलें. त्या दूधकारांकडे जे प्रश्न आमी धाडल्यात ते प्रश्न अशे धाडल्यात की ते सीए कडेन सुद्दां ताचें उत्तर ना, सहकार खात्या कडेन सुद्दां ताचें उत्तर ना. म्हणून ही जनरल बॉडी पोस्टपोन केल्या. लॉस जो आसा तो लॉस कितलो जाला, प्रॉफीट जर तुमी म्हणटा आसत जाल्यार प्रॉफीट कितलें जालां आनी तें कशें जालां हें सांगपा खातीर तांचे कडेन खंयच उत्तर ना. ह्या दृश्टीकोन दोळ्या समोर दवरून तांणी ही जनरल बॉडी पोस्टपोन केली. कृत्यां चल्ल्या ही बेकायदेशीर कृत्यां डेअरीन खंयच्याय परिस्थितीन बंद जावपाक जाय. हाज्या खातीर आमी तो आवाज उठयतले आतां. म्हणजे आता सहकार निबंधकांनी जाणी ही परमिशन बॉडी कॅन्सल केली, ताका सहकार निबंधकाच्या आमच्या माहिती प्रमाणे अजून तरी परमिशन ना. तांची त्वरित कार्यवाही जाय, हो बोर्ड निखळून उडोवंक जाय. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आप भाजपा वा खंयच्याय पार्टीची युती आसो, फातोड्या खातीर कितेंच नवें ना. ही लोकशाय. हांगा कोणूय कोणाय बरोबर युती करूं येता. आमकां कोणाचोच भंय दिसना. पक्षा पावण्यार लेगीत आमी वेंचणुको लडोवपाक तयार आसात. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान आयतारा सांगलें. येता ते पालिके वेंचणुकीचे फाटभुंयेर तो उलयतालो. मडगांव पालिका मंडळात विजयाचे पॅनल फॉर्मात आसा, तेका भोवमत आसा. फक्त कांय नगरसेवकांनी आदली नगराध्यक्ष बबिता प्रभुदेसायाचेर अविश्वास हाडलो तेन्ना मातशी विजयाची गोची जाल्ली. पूण पुजा नायकाच्या रुपात नगराध्यक्ष पदाचेर ताबो मेळत ताणें वेगळीच खेळी आपल्या बोल्सांत दवरल्या. केन्ना नाशिल्लें. आप गेले खेपे आशिल्लें मरे. आप आशिल्ले, बीजेपी आहली, जॉयंट वेंचर आहलें. हें आमकां सगळें फातोर्डा नवें कांय ना. तें आपाचें आतां कोण तरी फोटो घाला. कोण तो आमी सोदता आतां खंयचो तो कळना तो खंयचो तो मनीस, पूण घाला फोटो ताणी. वी वेलकम ऑल ऑफ देम. डेमोक्रेसी ती, सगळे येवचे. पुणून फातोर्डा मतदारसंघात इट इज ऑल वर्सीस वन आनी वी आर नॉट स्कॅर्ड ऑफ देम. येवन दी कोण आहात. काल अमित शान हांगा उलयलां खंय ते आसामाक उलयलां की डिव्हलपमेंट इज द ओन्ली वे फॉरवर्ड. हें डिव्हलपमेंट इज द ओन्ली वे फॉरवर्ड आसामान जर चलता जाल्यार फातोर्डा कित्याक चलना हो प्रश्न आमचो बीजेपीक आसतलो. 10 वर्सांन जे फातोर्डा कोणूच कांय करूंक पावूंक ना, हें आमी 2 वर्सान केलां. हें ताणें पळयलां आनी हें दिश्टी पडटा. सरकार जर पक्ष पातळीचेर तें करूंक सोदता ऑन पार्टी लायन्स जाल्यारूय आमी पार्टी लायन्साक जोडूपाक तयार आहा. कित्याक फायनली आमी गोवा फॉरवर्डूच म्हणून उबे रावपाचे आनी आमी सगळे एकूच पार्टीचे. आमकां तातूंत हें कांय ना. आमी वी आर विलींग टू टेक इट हेड ऑन आनी आमी दाखोवंक सोदतात की जो डिव्हलपमेंट आमी केला. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव.
एकाच दिसान भारतात 18,000 कोरोना केसींची नोंद केल्या. आता मेरेन देशातल्या कोरोना पॉझिटिव्ह केसींचो आकडो 1,01,00,000 पावला. भारतात एकाच दिसात कोविड-19च्यो 18,732 केसी नोंदयल्यात. फाटल्या 24 वरांत 279 जाणांक मरण येयल्ल्याची जाल्यार 21,430 पेशंट बरे जाल्ल्याची बातमी आसा. आता मेरेन भारतात 1,01,87,850 केसी नोंद जाल्यात. 1,47,622 जाणांचे बळी गेल्यात, जाल्यार 97,61,538 पेशंट बरे जाल्यात. एक्टिव्ह केसी 2,78,000 पावल्यात. कोरोनाच्या बाबतींत महाराष्ट्र अजूनय फुडेंच आसा. थंयच्यो केसी 19,16,000, कर्नाटकांतल्यो 9,15,000, आंध्र प्रदेशांतल्यो 8,80,000, तामिळनाडूंतल्यो 8,13,000, जाल्यार केरळच्यो केसी 7,35,000 पावल्यात. एकूण संवसाराचेर नदर भोंवडायल्यार दिसून येता एकाच दिसात 4 लाखा परस चड केसी नोंद जाल्यात. संवसारीक केसींचो आंकडो आता 8 कोटींचेर पावला. 17,66,000 लोकांक मरण येयलां, जाल्यार 5,69,00,000 लोक बरे जाल्यात. आनी कोरोनाच्या कोपच्यात आशिल्ले हे 5 देश. युनायटेड स्टेट्सचो आंकडो 1,86,000 पावला. दुसऱ्या नंबरार आसा तो आमचो भारत. भारतांत 1,01,00,000 नोंद जाल्या. 74,48,000 नोंद करत त्याच्या फाटोफाट येता तो ब्राझील. रशियेंतल्यो केसी 30,21,000 पावल्यात, जाल्यार 25,05,000 हो फ्रांसाचो आंकडो. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.